सैरेक बरयणार वल्ली क्वॉड्रस अजेकार. सादर करपी वी.पी. लोबो, मुंबय. प्राय एक आंकडो मात्र सोबाय फकत तोंडार आनी खातीर आसची न्हय, बगार काळजांत आसची. म्हाका तूं पसंत जालाय. हाणें वॉट्सॅपाचेर आयिल्ली ही मेसेज सकाळीं तावन कांय कितलेशे फावटी वाचल्या म्हणलें हसून येना. तूं प्राय 21ची चली, पूण हांव येदोळसो 33 वर्सांचो. त्या शिवाय तूं पळयोवंक कितलें सोबीत दिसताय, पूण हांव कातीन सावळो. म्हजे दांत मुखार आनी तोंड मातशें विद्रूप. हाच्या मेसेजीक तिणें दिल्ली जबाब ती जावन आसली. चड म्हळ्यार 20 दिसांची सळावळ हांची. मेट्रो शारांत वस्ती करतल्यांनी बैलागाडी सोडचे विशीं चिंतचें न्हय, कारां सोडचे विशीं चिंतूंक जाय. तूं आजून खंयच्या काळांत जिवन आसाय? आतांचो काळ डिजिटल काळ. ही सैरीक, मालो, चेडूं पळोवचें, निगंट करचें, दोत देने हें सकट सोडून तुज्याच मोबायलाचेर तुका जाय असलें चेडूं तलास कर. तुज्या नशिबांत तुका म्हणून बगिल्लें चेडूं आसा तर तें तुका कस मेळटलें? कुळांतल्या संगातींनी दिल्ले इशारे हाच्या कामाक आयलेच म्हणयत. ना तर गांवांत सैरीकेचे माले, कमिशन एजंट, सैरी म्हणून कांय कितलेशा घरांनी बोवाडो काडूलो ना ताणें. दूड विबाड, वेळ विबाड आनी अखेरेक तकली सयत विबाड. कोणाक गांवांत रावूंक नाका, कोणाक आवय बापायक लागेज. इतलेंच न्हय, हाका सारकें काम म्हणलें ना. आतांच्या काळार शेतकार म्हळ्यार कोण चेडूं दीत? त्या शिवाय हाचें शिकप कांय विशेश न्हय. पळोवंकी 5 फूट 2 इंच लांब, शिरपुटी कूड, काळी कात, तोंडार जायती मुंबराचीं काळीं कतां, दरबे वोंट, मुखार आयिल्ले कोंगारे दांत. थोडे फावटी ताणें आपल्याय जिणयेंत एक चेडूं आपली जिणये सांगातेन जावन येत म्हणलीं स्वप्नां देखचीं सबंद करून सोडुल्लीं. कितेंगी सणी सणी म्हणून ताचो एकलो मुंबयचो बापूल भाऊ एक फावटी इतलेंच सांगून गेल्लो, चेडूं कितें शेतांनी वा रुखांनी पिकोवन येतावे. गांवांत ना तर तूं मुंबय ये, तुका चेडवांची लायन मेळटली. इतलेंच आयकून तो अशीं आसूं येत काय. अर्द्या मनान आपल्या क्लाशींत शिकोवन आतां मुंबय काम करून आसच्या इश्टाक कागद बरयलें. थोडेच दिसांनी ताका जापी आयली आनी मुंबय येवंक आपोवनूय आयलें. म्हणटच हाच्या उमेदीचीं पाकां आतां पाकाटे जावन तो मुंबय उबलोच. रावोंक सगळ्या आंकवारिश्टां सवें एका कुडांत रावलो. मुंबय येवन हाणें पयलें कामाची सोदना करच्या की चेडवां सोदनांच पयलें सुरू केली. जायत्या मॅरेज पोर्टलांत नोंदवणी केली. इश्टाच्या इशाऱ्यांकाल स्टुडियोक वचून अपुरबायाचे फोटो काडयले आनी तांतलो एक सोदून काडून प्रोफायलाचेर चिडकायलो. प्राय 33 वर्सां, आंकवार, लांबाय 5 फूट 2 इंच, वजन 50 आनी 8 किलो, बिडी सिगरेट वडिना, दोत देने नाका, एकलो सुपूत. पयल्याच हप्त्यांत कांय 11-12 चेडवांनी आनी चेडवांच्या वडिलांनी संपर्क केलो. फोनार उलोवणें चल्लें. थोड्यांनी वॉट्सॅपाचेर चॅट करूंक सुरू केलें. थोडीं फकत कॅज्युअल, थोड्यांक मनांतल्या मनांत सयत आतुराय, थोड्यांक प्रोफायलार कळयल्ल्याच्या की चडीच समजूंक जाय. आस्त बदीक स्वताचें घर, विदेशांत सेटल जावचे विशीं आनी कितें मात ती खबर सर्व. इतले बेगीन संपर्कार आयिल्लीं की तितलीच बेगीन एकेकलीच मायागी जाली. फोनार उलोवचें सोड, वॉट्सॅप मेसेजींक सयत जबाब दिवचो रावयल्यो. थोड्यांनी वॉट्सॅपाचेर ब्लॉक करूंक धरलें. तातूंत हें एकलें कशें रावलें गी म्हणून हाकाय अजाप. पूण हांचें उलोवणें मुखार पावलें. खास उलोवणें सुरू जालें. खाना विशीं, हव्यासा विशीं, आसक्ते विशीं. पूण भोव विचित्र म्हळ्यार हाच्या सडताव खायसेंक तिची सय आसली. आमचे विचार एकामेका ताळ पडटात न्हय. एका दिसा हाणें ही मेसेज धाडलीच. हांव तेंच चिंतून आसली तिची जबाब.
आमी 3 हप्त्यांत उलोवन आसां. म्हाका बघता आमी एक पोटी मेळोंक जाय. हाणें सर्व दैर एकठांवन तिका मॅसेज धाडली. हांव तेंच चिंतून आसलें, आज सोमार ह्या शनिवारा संजेर आमी मेळूं येता. हाच्या संतोशाक आतां गड नातली. ही गजाल आयकून कुडांतल्या सर सांगातीक हाणें लाडू वांटले. म्हज्या जिवितांत एका चेडवाक येशें करूंक तुमीच कारण देखून म्हज्या संतोशा सयत तुमकां हांव वांटेली करतां. हाच्या काळजांतलीं उतरां हाच्या परवणगे शिवाय तोंडांतून भायर पडलीं. हाची तान बूक पयस गेली. सकाळीं तावन रातीक पर्यंत तिचींच स्वप्नां. परत परत तिची तस्वीर पळोवची हाका संवय केल्ली. देखून दीस म्हणना ना, रात म्हणना ना, हो तिका मॅसेज धाडी लागलो. आनी विपर्यास म्हळ्यार ती सयत सडाव जावन रातीकी जबाब धाडटाली. तूं आनीक न्हिदूंक नाय? हाची मॅसेज. म्हज्या चिंतनांच तुंच आसलोय तुज्या मॅसेजीन जागयलें. एक दीस लांब जायत आयले. हो शनिवाराच्या संजेक राखून आसलो. दोगांयनी मेळचो जागो निर्मिलो. एक मॅसेज हाच्या काळजा उडकेचे वारें भरताशें हाका बगतालें. कसोय शनिवार उदेलो. हरशेंच्या की पयलेंच उठून बरें करून काडतासून न्हांवन आयलो. पयल्या भेटेक बरी मुस्तायकी येदोळूच ताणें आयती करून दवरली. कुडाचे संगाती एकलेस कामाक भायर गेले आनी हो फकत कशें उलय जाय, कितें विचारूंक जाय हेच विशयाचेर चिंतून आसलो. फाटल्या 3 हप्त्यांत आपणाक मोगाचें आमाल साकयल्ल्या चेडवाक कशें आपल्या दोळ्यांनी भरचें म्हणलींच चिंतनां ताच्या मतींत येतालीं. घडयाळाचो कांटो हरशेंच्या की ल्हव धांवतालो. कसोय दनपर उतरालो आनी हो येदोळूच न्हेसून आयतो जाल्लो. बरी मुस्तायकी, गळ्याचेर एक ठाई, काळे पॉलिश केल्ले मोजे, बरे करून केस उगयले, आंगार परफ्यूम, सक्कड सांगातींनी दिल्ल्या इशाऱ्या परीस ताणें केलें. आनी थोडींच वरां आसलीं. तितल्यार एक मॅसेज आयली. आतां एक मॅसेज ताच्या काळजा उडकेक मुसळाच्या मारा बरी बगतालो. हाणें मॅसेज वाचली. पयलें समजलें ना. परत वाचली. वेगवेगळे अर्थ ताच्या मतींत उदेवन आयले. तो मातसो घुस्पडलो. एक गोबळो उदक पिवन कदेलार बसलो आनी चिंतूंक पडलो. ह्या मॅसेजीचो अर्थ कितें? तितल्यार कुडाच्या एका सांगातीन हाका बरें मोगोंक इशारो दिवंक फोन केलो. हो निस्तेज मनांत म्हणालो, सायबा, तिच्या गुगली मॅसेजीन म्हाका फुर्तें घुस्पडायलां. कसली मॅसेज? तूं वेळार ये, 2 वरांक 5,000, सगळ्या रातीक 20,000, तुज्या चापीक राखतां. दोगी उलयले नात. हो आपल्या गळ्यार बांदलेली टाय सुटोवंक लागलो.